Yes. It's no secret that roses signify love, and we wish to express. Dr. Eunicia Hue, officer. Dr. Maclean Dias, Dr. Krishni Sale, Bobby Yeku, Ratnakar Vere, MTS staff, Mahesh Naik, Sandy Norota, Narayan Naik, Satish Patwalkar, P. Rangappa Kamal. Madam Elena and आमचे डायरेक्टर DISA, डॉक्टर राजेंद्र नागोरकर, मॅडम गावस, सगळे हेल्थ ऑफिसर, आमचे सगळे डॉक्टर्स, आमचो सर्व स्टाफ, आमचे सगळे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि कोविड वॉरियर्स यांनी जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन केले त्यांचे काम तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आमच्या स्टाफांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. तांकां एक आभार मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान, म्हाज्या माध्यमांतल्यान, आमचे पुराय कॅबिनेट यांच्या माध्यमांतल्यान आमचे मॅडम एलिना सरदाना आनी आमचे पुरी टीम, डायरेक्टर आनी पूर्ण टीम एंड डीन गोवा मेडिकल कॉलेज यांचे सगळ्या टीमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां आभार व्यक्त करपाक म्हणून आयज हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. कठीण परिस्थिती जाल्ली आनी ह्या परिस्थितींतल्यान तुमकां सगळ्यांक आतांच भाशणान हांवें सगळें सांगलेलें आसा. आमच्या स्टाफान एकदम, आमचे नर्सीस, डॉक्टर सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आसा आनी म्हणूनच एक हात धरून तांकां सगळ्यांक आभार व्यक्त करपाक म्हणून आमी कार्यक्रम आयज हांगा आयोजीत केलो. थर्ड वेव कसो येतलो कोणाकूच खबर ना, पूण तरेतरेचे वेरियंट्साचें नांव येवंक लागल्या. मुख्यमंत्री हांगा म्हाजी चर्चा चालूच आसा आनी आमचे कडल्यान जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता, जे आमकां सांगलें गेलां की बाबा ह्या सेगमेंटाक ह्या तरेची ट्रिटमेंट, ह्या सेगमेंटाक ह्या तरेची ट्रिटमेंट, म्हणूनच आमी आमचे बॅनर जर तुमी पळयल्यार 100% वॅक्सिनेशन फॉर ऑल हेच आमकां सेफ दवरूंक शकता आनी सिव्हिरिटी कमी करूंक शकता. तेजे भायर प्रत्येकानी मास्क आनी इतर काही गोष्टी घालपाची गरज ना. आनी त्याच बरोबर सगळे SOP जे कितें आहा ते टायम टू टायम बदलत रावले. थर्ड वेव कसो येतलो ते आमी सध्या आतांच्या परिस्थितीन हांव कांयच सांगूंक शकना, पूण आमची तयारी इन्फ्रास्ट्रक्चर भायर सगळी तयारी. सर, चिकागो हॉस्पिटल प्रायव्हेटायझेशन करपाचें प्रायव्हेटायझेशनाचे सध्याचे परिस्थितीन आमी आमचे हॉस्पिटल मोगीन मुदिरोन सांगल्या सारखे आमीच चलयतले. Dr. Muriel Dimelo, our public health dentist, Dr. Lizette D'Souza, our DSK MO, Dr. Joencia Fernandez. Very significant function, a very essential function, because it was very important for us to thank all our COVID warriors, right from the doctors, the nurses, paramedical staff, and the others who stepped in. They forgot about themselves and they just reached out to those who needed help. Okay? Especially I respect and admire the doctors, the way they treated the patients without thinking of themselves, because they were dealing with a deadly virus, but they did not bother about that. They just went out to help the victims, and I think slowly our God will help us, because of course the cases are coming down, but now they say the third wave could strike any time. Yes, we have requested our COVID warriors to stay alert, to continue their good work, but at the same time
take care of themselves. Do not forget the SOPs, which are so essential, because it is the SOPs that keep us protected.